कामरखंड दाबाळ जंगलातल्यान चंदनाच्या झाडाची तस्करी जाता म्हूण सेगीत 3 वर्सां मिडियान विशय लावन धरले उपरांत निमाणें सरकार जागो जाला। गांवचो आदलो सरपंच आनी लोकांनी कागाळी करूनय रानां खातें न्हिदो काडटाले। मिडियान विशय लावन धरले उपरांत सरकारान रानां खात्याक चंदनाची झाडां राखपाचे निर्देश दिल्यात। रानां खात्यान त्या वाठारांत दुरीग बांदपाक सुरू केला। इतले जाय मेरेन 101 झाडां मारून व्हेली, उरल्यात फक्त 48। फोंड्या कामरखंड दाबाळच्या रानां वाठारांत कितलेशेच वर्सां सावन चंदनाच्या झाडांची तस्करी चलता। रानांत 150 झाडां आशिल्लीं, आतां रानां खातें थंय दुरीग बांदता। फाटलीं 3 वर्सां जालीं लोक रानां खातें आनी सरकारा कडेन कागाळी करीत आसा, मात कोणूच जाग माग करिनाशिल्लो। मिडियान विशय लावन धरले उपरांत निमाणें सरकार जागो जालो। हेजे पयलीं कंप्लेन जाल्ल्यो, हेका फॉरेस्टाकय कंप्लेन केल्ली आनी हेका पुलिशेकय बी केल्ली। फॉरेस्टान उलट आमकां वयल्यान तापयलें की आमकांच आमी भितर तुमकांच उडयता, तुमीच हें केलां अशे शब्द तेणी त्या वेळार वापरलेले। आज ती ही मिडिया येवन तेणी सगळें तें तेंचे कडेन पेपरार हाडून तें सारकें जाग्यार येलां आनी आतां त्या जाग्यार तें कार्य चालू आसा। दाबाळांत चंदनाची झाडां ना म्हणपी रानां खातें आतां थंय दुरीग काडटा। 100 झाडां आशिल्ले, फॉरेस्टान मदीं दुर्लक्ष केलें, ते सँडलवूड झाडां ना म्हूण सांगलें तेंच्यांनी, पूण आतां थंय तांकां कळून चुकलें की थंय 48 आतां सद्या आसा आनी ते जतनाय घेता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। ह्या सिजनाच्या आय लिगान आयतारा सांजे साळगांवकर फुटबॉल क्लबान पयले जैत जोडले। स्पोर्टिंग क्लबाक 2-0 मारले उपरांत साळगांवकराचो कोच डेरेक परेरा बरोच उमेदीन दिसलो। 4 गेमी उपरांत साळगांवकराचे 5 पॉयंट जाल्यात। दुसरे वटेन स्पोर्टिंग अजून एकूय मॅच जिखूंक ना। 3 मॅची उपरांत एकूच पॉयंट जाला। ह्या मॅचीन गोलाचे चान्स वगडायले म्हूण कोच मॅथ्यू डाकोस्ता बेजारलो। Very happy, first of all, getting 3 points against a team that everybody was talking that we hardly, we don't beat them, and broke the jinx, I suppose. It was a hard-fought victory. Our defense played well, including the goalkeeper made some very good saves. Subrata came at the right time whenever he was needed to help the team. He was there. As usual, going forward, we knew that we would struggle, but today was much better. Created 2-3 chances in the first half. I think Estlin missed a sitter, could have just stepped in. He missed one. Also, another 2 Jairu could have taken up. We could have done better in finishing. No, in fact, I think we were the better side, especially in the second half. But then things didn't go our way. We had to score the simple goals. We would have changed the complexion of the match. You had so many good chances. That's what I'm saying. So that is the one thing. If you reflect on the last few matches also, the way we played today, only the thing that is the only thing what we can take as a positive note. But football is ultimately Scoring goals. scoring goals. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।